हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहात त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक? जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना, म्हाजे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना. म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय, हांगा सगळ्यो गोष्टी बंद पडोना. मेन म्हणजे आता मुख्यमंत्री आमी सगळे एकजूट जावन एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसता, पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना. म्हणून हांवें कितें ठरयलें की हांवें जर अभियान दवरलें परत लोक म्हणटले ना हेच्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो. हेतू काय ना, सरळ स्क्रॅप करता हांव. त्याच बरोबर हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कोर्टान जे खंय 3 वर्सां पळयता आमी निर्णय जायना, पूण आयज पर्यंत जे कितें केसीस केल्ले आसा, जे कितें 1222 केसीस, त्याच बरोबर प्रोविजनल आणि फायनल अप्रुव्हल बी जाल्ले केसीस, ह्यो सगळे केसीस स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. देर विल बी नो केस ऑफ 16B वॅलिड फ्रॉम टुडे. आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू स्क्रॅप इट. इट विल बी रेक्टिफाईड बाय द बोर्ड अँड त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टान एफिडेविट घालतले की काइंडली गिव्ह अस परमिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीलुक एट 16B केस बाय केस. ते बी दिना जाल्यार काय हरकत ना. आरजी आप ॲक्टिव्हिस्ट आणि गांवच्या ग्रामसभांनी ड्राफ्टा आड आवाज चढल्या उपरांत टीसीपी मंत्र्याक धग लागलो. टीसीपी कडेन ड्राफ्टाचेर शेकड्यांनी हरकती. धंदो वाडोवंक गोल्फ कोर्स नाका, 200 बेडेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलां नाका, वाडयता जाल्यार PSCच्यो खाटी वाडयात, गोंयांत आशिल्ल्या धंद्यांक आधार दियात. आप आरजीचे आमदार ॲक्टिव्हिस्टांचो टीसीपी ड्राफ्ट कायद्या आड सकाळी पणजे मोर्चा. आम्ही कायद्यान आहाय आणि आम्ही कायद्यान तुक सांगू शकताय की हे गॅझेटाचे जितले तू अमेंडमेंट प्रपोज केले ते तू स्क्रॅप कर आणि हे आमकां 1 लाख जमिनाचेर 30% FAR नाका. आमकां बिझनेस वाडोवपाक गोल्फ कोर्स नाका. आमकां 200 बेड प्रायव्हेट हॉस्पिटलान नाका. खूब जोरी बेड दिवपा जायो. आमगेले सब हेल्थ सेंटर आहे, आमगेले PHC आहे. ते PHC तुम्ही बेड वाडोयाय, थिंग तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय आणि थिंग लोकांक बेड दियाय. आमकां गोल्फ कोर्ट हाडून गोंया बिझनेस वाडोवपाक गरज ना. आमकडे गोंय हॉटेलां आहाय, तीच हॉटेलांक तुम्ही भरपा पयशे दिवप ते प्रयत्न कराय. आमकां गोंयाचे एक्झिस्टिंग बिझनेस आहा ते बिझनेस तूं कितकोन डेव्हलप करतलो ते करपाक तुम्ही अमेंडमेंट हाडाय. Do not bring such amendments which will loot Goa and which will destroy Goa. As an MLA, as a legislative member, we see we are 3 of us over here. We invite all the legislative members of Goa, come ahead, let us protect Goa. वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूअस चालू उरतलो हे सांगलेले आसा. प्रत्येक गोंयकार आयज आमी एकटे आसा, कोणी आसूं गोंयकार म्हणून आमी एकटे आसा. गांव राखपाक लागून, आमचे गोंय राखपाक लागून आयज गोंयचेर सगळे तरेचे आक्रमण आसात, सगळे तरेचे संकट आसात. क्लायमेट चेंजा लागून 15% गोंयची जमीन उदकां वयतली सरकार सांगता, आमी सांगनात. सरकार सांगता जाल्यार एका लागून कितें करता सरकार? कांयच करना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.